नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। गोंयभरच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालयातल्या एलडीसी नोकर भरतेत घोटाळो। गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजयाचो आरोप। नोकर भरती करची रद्द ना जाल्यार वतलो कोर्टात, दिले शिटकावणी। पंचायत आणि पालिकांनी घराघरांनी वचून उखलचो ई वेस्ट, पोरणे कपडे आणि रद्दी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांचे आवाहन। आतिशी दिल्लीची नवी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या नावाची केली शिफारस। रोखडीच घेतली मुख्यमंत्री पदाचा ताबो। गोंयांतले कासव संवर्धन मोहिमेक यश। ऑलिव्ह रिडले कासवांनी या वर्सा घाली 45,493 तांतयां। स्पेशल रिपोर्ट। पश्चिम घाट इको सेन्सिटिव्ह झोनांतल्यान चडांत चड गांव काडटले भायर। लोकांनी जावचे न्ही काचाबोल। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचे आवाहन। हरवळे पंचायतीची 20 ऑक्टोबराक जातली वेंचणूक। 9 ऑक्टोबर मेरेन अर्ज भरपाची निमणी तारीख। राज्य वेंचणूक आयुक्त दौलत हवालदारांची माहिती। उदका खातीर अणजूणच्या थळाव्यांनी म्हापशें उदका पुरवण कार्यालयाचेर वेलो घागर मोर्चा। 15 दिसां भितर तोडगो काडूंक ना जाल्यार रस्तो रोखोवचो इशारो। आणि कुडबोणा जेटीचेर पातळिल्ली साथीच्या दुयेंसांची परिस्थिती आयल्या नियंत्रणात, सांगता पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिकेरा। आता खबरो विस्तारान। दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालयातले एलडीसी नोकर भरतेत घोटाळो जाल्ल्याचो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाईन केलो। दिवचल पॉलिटेक्निकाच्या प्राचार्याक गाजर दाखवून एलडीसी पदांचे भरते खातीर घेतिल्ले परीक्षेचो निकाल 4 फावटी बदलल्याचे विजय सांगता। ही नोकर भरती रद्द करची ना जाल्यार कोर्टात वतलो अशी शिटकावणी ताणे दिल्या। साउथ गोवा कलेक्टरेटान जे पोस्ट दिल्या तातूंत करप्शन जाला हे आमचे मनान खूब कंप्लेंटी आयल्या। ह्यो कंप्लेंट येतकर हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां। मुख्यमंत्र्याक सांगिल्लें आहा। मुख्यमंत्र्यान म्हणलें आमकां की आपूण कितें तरी करता। अजून मेरेन ताणें कांय करूंक ना। म्हाका अशें दिसूंक लागलां की मुख्यमंत्री थंड जावपाक रावला आनी मागीर एक ल्हवू खंयच्यान तरी तो ऑर्डर काडटलो। ही ऑर्डर अशी येवपाक आमी दिवचे ना। हाजे फुडें नवी रेवल्युशन जायें की हे जे आन्सर पेपर आशिल्ले आनी ताजे रिजल्ट जे आशिल्ले हे रिजल्ट 4दां बदलले। तो जो प्रिंसिपल कोण आहा थंय दिवचले ताका एक हें दाखयना, कॅरेट दाखयला, ताका एक प्रॉमिस दिल्या की तुका आमी एक्सटेंशन दितले आनी ताजे कडच्यान ह्यो सगळ्यो इलिगॅलिटी करून घेतल्या। आज आमचे हांगाचे फातोर्डेचे जे एप्लिकंट आहा ज्यांचेर अन्याय जाला तांणी हें घाल्लें आहा, लेटर घाल्लें आहा की आमकां सर्टिफायड कॉपी दिवच्यो आमच्या पेपरांच्यो। आमकां इन्फॉर्मेशन आहा ते विशय की तांचे पेपराचेर मॅनिप्युलेट केला। 4दां रिजल्ट चेंज केला। वो 4दां रिजल्ट चेंज करपा फाटल्यान हेतू कितें? इतली डिले जावपाक हेतू कितें? कित्याक हे हायेस्ट बिडराक जॉब हे विकपाचे आशिल्ले। ते जे कोण बिडरा मेरेन पावले आनी जे तांचे एक्सपेक्टेशन मानूंक पावले तांकां ते जॉब मेळ्ळे आसतले। नाजाल्यार ही डिले बिटवीन द स्कील टेस्ट आनी रिजल्ट ही जी डिले जाल्या ही डिले कसल्याच एक्सक्यूज मेळूंक शकता। कोड ऑफ कंडक्ट म्हणटा एक्सक्यूज दी। कोड ऑफ कंडक्ट केन्ना सोंपलो, इलेक्शन केन्ना जालें, हे इतले तेप कित्याक लागले? दुसरें म्हणल्यार हे रिजल्ट जे चेंज जाले म्हणून हांव एलिगेशन करता हे सामकें एक व्हडलें एलिगेशन। आनी हाजे खातीर एक हरियाणाचो आदलो मुखेलमंत्री आज मेरेन जेलान आहा, ओम प्रकाश चौताला म्हणटा तो अशेंच टिचरांच्या जॉबाचेर जेलान गेल्लो। सो असल्यो वस्तू हांगा जर जावंक नाका जाल्यार जायीशा म्हळ्यार बेगींतल्या बेगीन हो हे अपॉइंटमेंट हे जे रिक्रुटमेंट जे आहा ते रद्द करचें आनी प्रोसेस परतो सुरवात करचो। ना जाल्यार आमी हे प्रूव करतले कोर्टान की हातून हे गफलो जाला, हातून स्कॅम आसा।
पंचायत आणि पालिकांनी घराघरांनी वचून ई वेस्ट पोरणे कपडे आणि रद्दी एकठांय करची मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आवाहन केला। स्वच्छता ही सेवा या उपक्रमाखाला आयोजित केल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले। ई वेस्ट आणि पोरणे कपडे आणि रद्दी एकठांय करपा खातीर मुख्यमंत्र्यान पंचायत आणि पालिकांक 15 दिसांचो वेळ दिला। पंचायत तशेंच पालिकांनी हो कोयर उखलपा खातीर फुडाकार घेवचो अशें मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे। माझ्या डायरेक्टर ऑफ पंचायत आणि म्युनिसिपालिटीक माझी रिक्वेस्ट आसा की तुम्ही म्हाका दिसता एक तर 3 दीस अभियान चल्यात जाल्यार 4 दीस चल्यात, बट एक सांगात की गावातल्या सगळ्या प्रत्येक गावांनी व्हडले पिशवे घेवन तुझ्या घरात किती रद्दी आसा, तुझ्या घरात कपडे कितले पाड आसा, पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन दी आणि तुझ्या घरात ई वेस्ट कितलो आहा 3 हितूनी वेगवेगळे 3 पिशव्यांनी कलेक्ट करात। रद्दी एका हितूर कलेक्ट करात, परत आसा तशे कपडे एका हितूर कलेक्ट करात आणि ई वेस्ट एका हितूर कलेक्ट करात, वांगडाच कलेक्ट करात। तुमच्या घरात पाड कितें आसा तितके आमकां दी, हे सगळे कलेक्ट करात। सरकारी कार्यालयांनी कोयराच्यो राशी साचून रावल्यात। या कोयराचो विलो लावपाचो अधिकार कार्यालयातल्या मुखेल अधिकाऱ्याक आसतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। की सगळ्या गव्हर्नमेंट ऑफिसातलो हेड ऑफ दॅट ऑफिस आहा पळय न्ही 5 लाखाच्या सकयल तेणीच आणि ते टेंडर बिंडर न्हू तेणीच ठरवचें। ओके, एक तर तितलो अकाउंटंट आहा ताका बरोबर घेवचो, हेड ऑफ दॅट ऑफिस, आणि चडांत चड आमच्या PWDचा ताका लागता तो एक जेई किंवा येई कोणूय तांच्यानी एस्टिमेट करचो हे कितल्याचे आसा, हे 50,000चे आहा। 50,000 तरी कोणा कडल्यान तरी कोटेशन घेवचें आणि आमकां 20,000 रुपया सुद्दां दिले जाता, बट ते भरचे। ताका लागून एक रूम आडोवन उरलेलो आसा आणि रूम आडोवन उरलेला ताजो कचरो जावपाक लागलेलो आसा। सगळ्या ऑफिसांनी असो कचरो जो डंप करून दवरला पळय न्ही अप टू 5 लाख रुपीज पर्यंत दिसता। एखादी गाडी सुद्दां आपली पोरणी ऑफिसा फुडें उबी आसा आणि कोण तरी स्क्रॅपवालो जर ती गाडी व्हरूंक तयार आहा जाल्यार पावर तेका दिल्या, HOD कडेन सुद्दां येवपाची गरज ना, हेड ऑफ द ऑफिसान ते करपाक जाय। 5 लाखाच्या वयर आसा अशें जर दिसलें जाल्यार तेणी चडांत चड हेड ऑफ द ऑफिसाचें परमिशन घेवपाचें। हांवें म्हटलं फक्त परमिशन तेका येवन ते व्हेरीफाय करून हेजी 7 लाख किंमत जाता, तूं म्हाका परमिशन दी। अगेन हेड ऑफ द ऑफिस, परत आसा तसो अकाउंटंट आणि इंजिनियर आणि HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंटान ताका परमिशन दिवपाचें 10 लाख रुपया पर्यंत आणि सोंपोवन दिवपाचो। 10 लाखाच्या वयर आसा जाल्यार सेक्रेटरी परमिशन दितलो। 14व्या वित्त आयोगावरवी पंचायतीक मेळिल्ल्या अनुदानाचो वापर तांणी कोयर उखलपा खातीर करचो अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें। ते भायर पंचायतींनी गार्बेज टॅक्स वसूल करचो अशें मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे। Government is taking all steps that are necessary. For example, I want to tell you, under 14th Finance Commission and 15th Finance Commission, funds were pending with the panchayats unutilized. We want to use the funds. In fact, we are simplifying the procedure so that these funds can be used for the garbage, can be used for cleaning your village, can be used under SPM program. This is what level we have to reach, and we are making efforts in that direction. Bureau Report, Gomantak TV. आतिशी मारलेना दिल्लीची नवी मुख्यमंत्री झाली। आदले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या नावाची शिफारस केली। केजरीवाल आणि मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्या उपरांत मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी शपथ घेतला। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। कासव संवर्धन मोहिमेक ह्या वर्सा पोरू परस मोठे यश। ऑलिव्ह रिडले कासवांनी ह्या वर्सा गोंयच्या दर्यावेळेर रेकॉर्ड ब्रेक म्हळ्यार 45,493 तांतयां घाली। पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट।
पुराय संवसारभरात ऑलिव्ह रिडले कासवांची प्रजात धोक्यांत आयल्या. ही प्रजात वाटोवपा खातीर जायत्या देशांनी फुडाकार घेतला. तातूंत भारतानूय आनी खास करून गोंय सरकारान ऑलिव्ह रिडले कासवांक वाटोवपा खातीर खासा फुडाकार घेतला. गोंयान 11 दर्यावेळांचेर ऑलिव्ह रिडले कासव संवर्धन मोहीम चलता. जागतीक पातळीचेर गोंयांत चलपी ही एक महत्वाची मोहीम. फाटल्या कांय वर्सांचे तुळेंत ह्या वर्सा ऑलिव्ह रिडले कासवांनी सगळ्यांत चड तांतयां घाल्यात. ह्या आदी केन्नाच इतल्या व्हडल्या प्रमाणात कासवांनी तांतयां घालूंक नाशिल्लीं. गेल्या वर्साचे तुळेंत कासवांच्या तांतयांचो आंकडो अंदू दुप्पटीन वाडला. कासव संवर्धन मोहिमेक येस. पोरू ऑलिव्ह रिडले कासवांनी घातिल्ली 16,312 तांतयां ह्या वर्सा आंकडो वाडून जालो 45,493. उत्तर गोंयच्या दर्यावेळांचेर कासवांनी घाली 22,528 तांतयां. 15,146 ऑलिव्ह रिडले कासवांक सोडले दर्यांत. दक्षिण गोंयच्या दर्यावेळांचेर कासवांनी घाली 22,965 तांतयां. 13,553 ऑलिव्ह रिडले कासवांक सोडले दर्यांत. So in Goa, mostly we find olive ridley species of sea turtle who prefer the shores of Goa to come here, lay eggs and go back. Usually in natural situations, the eggs are left at the nest site, they hatch and the hatchlings go to the sea on their own. But because of anthropogenic pressures, we are also facing the issue of nest destruction in natural habitat. So Goa Forest Department has initiated the program of turtle conservation, where we have dedicated network of staff, our beat guards and also our turtle watchers who patrol the beaches. So whenever a turtle nests at any site, the nests are geo-marked, and after the turtle goes back laying the eggs, we have established SOP so that we collect the nests according to specified precautions, and the nests are transferred to our turtle hatcheries. So in North Goa we have hatcheries at Morjim and Mandram, and in turtle hatcheries we monitor the conditions, and we place the eggs in such a way that the natural conditions are reproduced. So every detail is tracked, the date of nesting, when nests are placed in the hatchery, and the number of eggs which are there. So usually they follow a specific time after which the eggs hatch. So usually the accepted percentage in conservation is 55 to 60%. But in the case of Goa, we find that because of the involved efforts of Forest Department staff and also the conscious efforts of local fishermen, shack owners and tourists also, we are finding that the survival percentage of hatchlings is quite high in Goa. So we are somewhere above 70% in all beach stretches. So after the hatchlings get released, we find an ideal time to release it. So in general we avoid harsh sunlight and we prefer daybreak or dusk time for release of hatchlings. So during release of hatchlings also, the local shack owners and fishermen extend a very helping hand to us. They ensure that there are no, say, fishing which is going on nearby or loud music which is played after 10. So because of such all-around support, all-around help from each and every stakeholder, we are finding that turtle nesting numbers in Goa has gone up in recent times. Okay. गोंयच्या दर्यावेळांचेर कासवांनी घातिल्ली तांतयां. आगोंद दर्यावेळेर 181 सुवातांचेर कासवांनी 18,011 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 9,661 कासवांक वाटोवपाक येस. गालजीबाग दर्यावेळेर 43 सुवातांचेर कासवांनी 4,369 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 3,463 कासवांक वाटोवपाक येस. मोर्जे दर्यावेळेर 105 सुवातांचेर कासवांनी 11,130 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 7,767 कासवांक वाटोवपाक येस. मांद्रे दर्यावेळेर 39 सुवातांचेर कासवांनी 4,032 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 2,899 कासवांक वाटोवपाक येस. हरमल दर्यावेळेर 11 सुवातांचेर कासवांनी 1,277 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 863 कासवांक वाटोवपाक येस. केरी दर्यावेळेर 12 सुवातांचेर कासवांनी 1,250 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 837 कासवांक वाटोवपाक येस.
वागातोर दर्यावेळेर 20 सुवातांचेर कासवांनी 1868 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 1061 कासवांक वाटोवपाक येस. बागा दर्यावेळेर 5 सुवातांचेर कासवांनी 455 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 334 कासवांक वाटोवपाक येस. कलंगूट दर्यावेळेर 13 सुवातांचेर कासवांनी 1429 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 724 कासवांक वाटोवपाक येस. कानोळे दर्यावेळेर 10 सुवातांचेर कासवांनी 997 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 576 कासवांक वाटोवपाक येस. मिरामार दर्यावेळेर कासवांनी 90 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 85 कासवांक वाटोवपाक येस. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विनायक सामंत. पश्चिम घाट इको सेन्सिटिव्ह झोनांतल्यान चडांत चड गांव भायर काडपाचो आमचो यत्न आसतलो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. नव्या मसुद्या प्रमाण इको सेन्सिटिव्ह झोनांत खणकाम आनी सैमाचेर हावळ येवपी प्रकल्प हाडपाक मेळचे नात अशें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें. इको सेन्सिटिव्ह एरियाचो विशय क्लियर आहा. परत एकदा म्हाका सगळ्यांनी कन्फ्युजन करपाची गरज ना. ओके, लास्ट विशय गेली 10 वर्सां सुरवात आसा. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन आमी कंटिन्युअसली कॉरस्पॉन्डन्स करीत आसा की जेच्या मार्फत 108 विलेजी आशिल्ल्यो त्यो 45-55 विलेजी काडपाच्यो 2-3 प्रपोजल केला. आयला तो ड्राफ्ट प्रपोजल जो ताका 3 गजाली आसता. एक म्हणजे डेन्स फॉरेस्ट विथ स्पिसीस, कॉन्टिग्युटी आणि हायट, ह्यो 3 गजाली वेस्टर्न घाटात आसलेल्यो ताका इको सेन्सिटिव्ह झोन डिक्लेअर करतले. इको सेन्सिटिव्ह झोन डिक्लेअर केलो सुद्दां तरी आसत. थंय आसलेलें घर, हे घर बांदपाक परमिशन आसा. थंय आसलेलें शेत हे करपाक परमिशन आसा. थंयसर फक्त कमर्शियल एक्टिविटी म्हणजेच मायनिंग आसतलें किंवा बाकीच्या सारकेल्यो एक्टिविटी जावच्यो ना. म्हणून लोकांनी कन्फ्युजन करचें न्ही. गव्हर्मेंट तेंच्या कडेन उलोवन ताका विश्वासान घेवनूच त्यो विलेजी कितल्यो दवरच्यो हें ठरयतले. वॉज नॉट रिलेटेड ओन्ली टू द गोवा, बट इट द गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरळ, गुजरात अशा सगळ्या राज्यांक रिलेटेड लागपी वेस्टर्न घाटाक लागपी राज्या खातीर हो विशय आसा. कन्सल्टेशन केल्यार पण फायनल जालें. हरवळे पंचायतीची वेंचणूक 20 ऑक्टोबराक जातली. 1 ते 9 ऑक्टोबर मेरेन अर्ज भरपाची निमणी तारीख आसतली. तशेंच 21 ऑक्टोबर मतमोजणी जातली. अजून मेरेन आचारसंहिता लागू आसा. ऑब्झर्वर म्हणून डेप्युटी कलेक्टर आसतलो अशी माहिती राज्य वेंचणूक आयुक्त दौलत हवालदारांनी दिल्या. 20 ऑक्टोबराक आमच्या 2 पंचायती खातीर एक वॉर्डात बाय इलेक्शन आसा. एक ओर्ली आणि दुसरी मोरपिल्ला. आणि एक जनरल इलेक्शन्स 5 वॉर्डा खातीर आमच्या हरवळे आसा, नॉर्थ गोवा. आणि त्याचे नॉमिनेशन फाईल करपाची प्रोसेस 1 ऑक्टोबराक सुरू जातली. आजपासून त्या तिन्ही पंचायतीत कोड ऑफ कंडक्ट सुरू जातलो. मामलतदार रिटर्निंग ऑफिसर असतात, तिथले डेप्युटी कलेक्टर आमचो ऑब्झर्वर असतात. बाय इलेक्शन दोन्ही आसा पळय ते रिजायन जाला कितें काय? एक ओरळी पंचायतीत आसा तो मेंबर रिजायन करून तो जिल्हा पंचायतीक निवडून गेला. आणि मोरपिल्लाचा जो असलो तो पोलीस डिपार्टमेंटात ताका जॉब मेळ्ळा, सॅलरी जॉब मेळ्ळा. काउंटिंग दुसरे दीस, आता 20 रविवार आसा, सोमवार 21 तारखेक काउंटिंग जाता. तीच सगळी शेड्यूल तुमकां दिलें. म्हणजे आता 1 ते 9 पर्यंत नॉमिनेशन असता, मग स्क्रुटिनी असता, मग विड्रॉवल असता. ती स्टँडर्ड प्रोसेस असता, ती तुमकां तेचे शेड्यूल दिल्लें. सर ही हरवळे एकूच पंचायत कित्या खातीर काय झालं, गोव्यात 2-3 पंचायतीचो इश्यू असलो. एक तालेगाव ही पहिली पणजीत असली, पण त्यांनी सेपरेट झाले म्हणून त्याची तारीख वेगळी. तशी हरवळे ही पहिली साखळी म्युन्सिपाल्टीत असली, पण त्यांनी थंय मातसो बॉयकॉट केलो, त्यांचा विरोध असलो, त्याची पंचायत झाली म्हणून ह्या 2 वेगळ्या. अदरवाईज त्या बाकी सगळ्या 191 पंचायत तिची नॉर्मली एकच असतात. हे 2 वेगळे उरले. सदांच मागणी करून तशेंच निवेदन दिवन लेगीत प्रशासनान उदकाची समस्या सुटावी करूंक नाशिल्ल्यान तिडकल्ल्या हणजुणटारांनी म्हापशेच्या उदका पुरवण खात्याचेर घागर मोर्चा व्हेलो. उदकाची पुरवण नेमान जायनाशिल्ल्यान लोक सामके बेजारल्यात. फुडल्या 15 दिसां भितर उदकाची समस्या सुटावी करूंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हणून थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. सरकारची हर घर जल येवजण पुरायपणान अपेक्षीत थारल्या. हाचे ताजे उदाहरण हणजुणा वाठारांत गेल्या उपरांत तुमकां अणभवपाक मेळटलें. हणजुणकार फाटले कितलेशेच म्हयने जाले पिवपाच्या उदका खातीर वळवळे काडटात. पिवपाक सोडूच हेर कामांक लेगीत उदका खातीर तांकां त्रास सोंसचे पडटात. सध्या लोक टँकराच्या उदकाचेर दीस काडटात. उदकाची समस्या सुटावी करची म्हूण मागणी करून तशेंच संबंदीत प्रशासनाक निवेदनां दिवन थळावे थकले. ताका लागून तिडकिल्या थळाव्यांनी मंगळारा म्हापशेच्या उदका पुरवण कार्यालयाचेर घागर मोर्चा व्हेलो.
15 दिसां भितर उदकाची समस्या सुटावी करूंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हूण तांणी शिटकावणी दिल्या. हेंचें काम कितें? हेंच्यांनी आमकां उदकाचो कितें प्रॉब्लम तो सांगचो. हेंच्यांनी आमकां सांगलें हेंचे कडेन जर जायना जाल्यार आमी आतां खंय वचची तें आमकां हे सरांनी सांगचें. आमी लेखी दिले. हांव 15 वर्सां जालीं हे म्हाका वळखतात. चालूच येता PWD नांव. खूब कितें कितें तुमी रिपोर्टरांनी पळयलें आसतलें. आयज आमच्या बरोबर पंच, सरपंच, सगळी फूल जनता शिवोची अंजूची पंचायतीचो आख्खो लोक आनी अशा एरियेंतलो लोक येयल्लो आसा तो लोक केन्नाच म्हाज्या बरोबर हांगा येवंक ना. ज्या लोकांक घेवन हांव 15 वर्सां उदकाक येता ह्यो लोक केन्नाच म्हाका दिसूंक ना. ह्यो नेवो लोक म्हणजे ह्या लोकांक उदकाचो प्रॉब्लेम जावपाक लागलो. सो म्हणजे वाडात रावतलो काय हांगा 29,000 लोक जो हांगा हा शिवोलचो तेंच्यांनी मरचे हेची जबाबदारी कोण घेतलो? गव्हर्मेंटाचो एकूय प्रोजेक्ट हांगा जावचो न्हू. गव्हर्मेंटान एकूय प्रोजेक्ट हांगा काडचो न्हू. सगळ्यात सुबेज पैसो अंजुना पंचायत शिवोलचो येता. शिवोलची जी आख्खी दर्याची लायन आहा मांद्रे म्हणू नाका, कालांगूट म्हणू नाका, अंजुना म्हणू नाका, बागा सगळ्यात सुबेज जोड गव्हर्मेंटाक आमी करून दिता आणि आमकां मारून उडयता तुमी उदकाक लागून. तुमचो कितें हेतू आहा? अंजुना कायसो पंचायती हेंचेकडे स्टाफ नासलो जेन्ना इलेक्ट्रिकल केबल फोडी पळय ती चॅक करपाक. ती फुटल्या उपरांत 4 दीस थंय फुटलेलेच आसताले. ते लायनीसून आमी ताका जे खबर आहा तुमी ताका विचारा. थंयसून उंदीर काडलेले आमी पायपलायनी भितर कुसलेले. हे लोकांनी उदीक ऑलरेडी पियाल्लेले आसा. प्लस प्लास्टीक काडलेले आहा, चप्पल काडलेले आहा, सोण्णां काडलेली आमी. हे जे खबर आहा जेईच्या मोबायलार फोटो आहात हे सगळे. जाल्यार ताका विचारचे प्रत्येक गजालीचो. हे प्रॉब्लेम जाला 2 वर्सां जालीं केबल घालून. सारकें सर 2 वर्सांच्यान आमी ह्यो त्रास भोगता. आतां अजून आमकां थेमाचो उदकाचो बंदोबस्त जायना. जाता 2 दिसांनी परत ब्लॉक जाता, 2 दिसांनी परत ब्लॉक जाता. आतां ह्यो इश्यू माथ्यार बसलेलो आसा. ह्यो आख्खो आतां अंजुना कांयचो पंचायत आख्खी उठलेली आहे. हांव म्हाज्या वॉर्डाचेच उलयतालो प्रायस वाड्याचे. पूण आयज अशें कळोन येयला की आख्खी अंजुना कांयचो पंचायतीक ह्यो त्रास जाल्लो आसा. सो आमी मागता जेई कडेन 15 दिसांचो तुका टायम दिला. 15 दिसां भितर हे आमचे उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक जाय. ना जाल्यार आमी रस्ता रोको आख्खे अंजुना कांयचो बंद करतले. हेज्या पयलीं आमी करून दाखयलेले आसा अंजुना बंद. सो आतां आमी सरकाराकूय शिकवणी दिता. सरकारा कडेन मागता की तेंच्यांनी बेगीच्या बेगीन हांकां स्टाफ दिवचो आनी आमची लायन क्लियर करची. ना जाल्यार आतां अंजुनाच बंद जाला. आख्खे आमी गोंय बंद करपाक आमी ओगी बसचे ना. ह्यो प्रॉब्लेम आमचो सॉल्व जायना जाल्यार ब्लॉक आहा ते आमचे काडचे आणि आमकां क्लियर करून लायन सारकी. आयज तुमी आतां येयल्यात पळय हांगासर कागर मोर्चा घेवन कितें तुमचो प्रॉब्लेम? उदक ना. उदक आमी इकते हाडून खाता. टँकर इकते हाडटा आमी. वयल्यान आमकां पिवंक जाय जाल्यार उदक ते हेजे टँकराचे पिवंक जायना म्हणून आमी उदक बिजलरी घेता घरान. आतां केन्नाच्यान उदक येना तुमच्या वाड्यार? 2 वर्सां जालीं उदक ना. 2 वर्सां कितें खंयचें उदक वापरता तुमी? आमी टँकर वापरता. टँकरूच वापरता? टँकरा शिवाय आमचे कडेन उदक ना. रांदपाक पिवपाक तेच आपले उदक करता. नाल्यार बिजलरीचे उदक चायेक आनी कॉफी करतलो जाल्यार बिजलरीचे उदक घालून च्या करता. म्हाका उदीक कांयच येयना. कितले फावटी तांकां उसोंक लायले पडटे उसयतात. मातशें येयले पडटे ब्लॉक जाता. आमी तरी पायपलायन घालपाची न्हू. तेमटा डॅमेज जाले आमच्या पायपलायन. उदक कांयच येना आमकां जाल्यार कांयच येना उदक. आनी बिलांचें कशें कितें? बिलां येता. कितली बिलां येता आमकां 400-500 रुपया बिलां येता आमकां. चालूच ती बिलां भरपाची आमी. उदीक येना फक्त टँकराचें उदीक. ते उदीक घालून आमकां थंडी जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा असोटीकार. कुडबोणा जेटीचेर पातळिल्ल्या साथीच्या दुयेसीची परिस्थिती सध्या नियंत्रणात येता अशें पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिकेर हांणी सांगलां. मंगळारा बोट दनिया वांगडा परतून बसका घेतल्या उपरांत मंत्री उलयलो. तशेंच दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयांतले कॅन्टीन सील करपाचो इशारो मंत्र्यान दिलो. कुडबोणा जेटीचेर साथीची दुयेसां पातळ्ळ्यात. ताच्या परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिकेरान बोट धनिया वांगडा मंगळारा बसका घेतली. भलायकी खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण सध्या कुडबोणा जेटीचेर जी साथीची दुयेसां पातळ्ळ्यात ती नियंत्रणात आयल्यात. फकत एक दुयेंती दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत जाल्यार 5 जाण जीएमसीत उपचार घेतात अशें पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिकेरान सांगलें. Positive sign is that, for example, we have been talking about 46 vessels having been anchored there, which were just lying there. 4 have already been moved. So I guess as the days go on, the balance will also be removed. There are 6 vessels that we have identified that do not have a father or mother. So we will lift those vessels and we will scrap the vessels. This will be done in the next few days. Officials of the health department were here, and I'm happy to say that as of today,
they say that in South Goa District Hospital there is only one patient that is there. The others have all been discharged. As far as GMC is concerned, I think there are 6 patients. So the figure has come down drastically, which in turn means that whatever measures the government has taken are having effect or have an effect. So we are moving on. Survey is in progress. It should take another 2-3 days when we will get the correct situation. तसेच दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयातले कॅन्टीनाचे घाणयारे उदक गटारांनी सोडतात ताका लागून प्रदूषण जाता असो आरोप मंत्री आलेक्स सिकेरान केला. देखून कॅन्टीन सील करपाचो इशारो मंत्र्यान दिलो. तसेच कॅन्टीनाच्या ऑपरेटराक काम बेगोबेग बंद करपाचे निर्देशूय दिल्यात. Because who has blocked the pipes? Is that canteen operator only? Sometimes you see we are a little negligent. We just throw all the waste also in that pipeline, so it's got choked. Main problem, you will agree with me, the pipes are choked. I misunderstood. As far as the sewage in the flowing, is supposed to be flowing. No, it is flowing. I've said supposed to be flowing because I've not seen. Okay, but based on what I've seen on social media, I've asked PWD to ensure that is clean. They have given an assurance that it will be clean within the next 48 hours. My request, don't catch for 48 hours, take it as 96 hours, but you will get it. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मलकर्णीकार. नव्या बोरी पुलाची गरज आसाच. मूळ प्रस्तावाप्रमाणे नव्या पुला खातीर लोटलेची 1.20 लाख जमीन संपादन करपाचे आशिल्ले, मात आता फक्त 75,000 मेरेन जमीन ताब्यात घेतले. गांवचे लोक नव्या पुलाच्या विरोधात राष्ट्रीय हरित लवादात गेल्यात. देखून राष्ट्रीय हरित लवादाक पाळो दिवनूच बोरी पूल बांदतले अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेर उलयलो. From the beginning, I have been saying what a new bridge is required. From the beginning, I have been saying the question is the alignment. From the beginning, I have been saying that there are 3 proposals amongst the villages of Lotoli. Okay, amongst the villages of Lotoli. So, I feel technically I am not qualified. So I depend on PWD. PWD is conducting a study. They brought in experts. I've taken the people to the Chief Minister. The Chief Minister has heard that. I've taken the people to the Union Minister, Mr. Nitin Gadkari. He has heard that. In my presence, in their presence, both Mr. Nitin Gadkari and our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, has directed PWD, directed Ministry of Road Transport to inspect and see how best they could accommodate the demands of the locals. To be honest with you, till this minute, the exact alignment, I don't know if the word alignment is right, but the exact design has not been finalized. It is almost finalized. As far as the Lotoli side is concerned, I think the original proposal was to acquire something like around 1,20,000 square meters. If I am not mistaken, as of today, that 1,20,000 square meters has come down to about 70 to 75,000 square meters. Okay, so we have reduced the requirement of land by about 40 to 45,000 square meters. Having said that, I have still told them to see how best we can reduce further. So I think it's a question of few days when we will ultimately see what is the minimum land required. Yes, I have to admit that Mr. Shirodkar said that the acquisition has to be completed by 20th October. I agree that it has to be completed by 20th October, so it will be completed by 20th October. Further, let us not forget that villagers have gone to the National Green Tribunal. They filed a case there. So, end of the day, what is going to be, who is going to decide will be the NGT court, and we will respect the order of the court. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.